नमस्कार, हांव विश्वनाथ तुमकां गोमंतक टीव्हींत सगळ्यांक येवकार दिता। गोमंतक म्हळ्यारूच आमच्या गोंयची वळख पयलीं तेंपार देवभूमी म्हणून आशिल्ली। आतां सद्याक ती तशी अजिबात उरिल्ली ना। देशांत आनी परदेशांत गोंयाची सद्याक वळख जाल्या ती कसिनो, ड्रग्स आनी सेक्स हब म्हूण। जे पर्यटक मागीर ते जावं विमानांतल्यान येवपी आसूं किंवा बसींतल्यान जावं बोटींतल्यान वा ट्रेनींतल्यान गोंयांत येवपी आसूं, ते जेन्ना गोंयांत येतात तेन्ना तेंचें स्वागत जाता ते कसिनोंच्या बोर्डांनी। तातूंत डिसेंबर म्हटलो काय सगळ्यांची पावलां गोंया कडेन आसतात आनी ताका कारण म्हळ्यार इयर एंडाक जावपी सनबर्नाक लागून। मात सद्याक एक प्रस्न पडला तो म्हळ्यार हे सनबर्नवाल्यांनी गोंय विकतें घेतलां काय कितें? आतां तर कोर्टानूय ह्या सनबर्नवाल्यांचेर बडी मारल्या। पोरूं वर्सा 28 डिसेंबर 2022 वागातोर जाल्लो सनबर्न हो इलेक्ट्रॉनिक डान्स म्युझिक फेस्टिवल बेकायदेशीरपणान आयोजीत केल्ल्याचें खुद्द मुंबय हायकोर्टाचे गोंय खंडपीठान सांगलां। ह्या सनबर्नाक जी मान्यताय दिल्ली ती कायदेशीर नाशिल्ल्याचें कोर्टान स्पश्ट केलें। आतां कोर्टान दिल्ल्या आदेशा प्रमाण फुडाराक सनबर्न आयोजीत करपा खातीर जी मान्यताय गरजेची आसता ती दिवपा खातीर एक खासा विभाग स्थापन करचो पडटलो। न्यायाधीश महेश सोनक आनी न्यायाधीश भारत देशपांडे ह्या द्विसदस्यीय खंडपीठान हो म्हत्वाचो असो निवाडो दिलो। ह्या संदर्भात अदीक म्हायती अशी की ह्या प्रकरणात रमेश सिनारी हांणी जनहित याचिका दाखल करून सनबर्न आयोजकांनी नॉयज पॉल्युशन नेमांचें उल्लंघन केल्ल्याचो दावो केल्लो। हे जनहित याचिकेत तांणी राज्य सरकार, पर्यटन संचालक, उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, हणजूण पोलीस निरीक्षक आनी स्पेस बाउंड वेब लॅब प्रायव्हेट लिमिटेड ह्या सगळ्यांक प्रतिवादी केल्ले। अजापाची गजाल म्हळ्यार पोरूं वर्साचे हे सनबर्न आयोजन सगळ्यो परवानग्यो घेवन आयोजीत केल्ल्याचें प्रतिज्ञापत्र खुद्द बार्देसाचे जिल्लो दंडाधिकाऱ्यान कोर्टाक दिल्ले। मात ह्यो परवानग्यो बेकायदेशीर आशिल्ल्याचें मत कोर्टान नोंद केलें। हाचोच अर्थ सरकारी यंत्रणेन कोर्टाक दिल्लें प्रतिज्ञापत्र खोटें आशिल्ल्याचें सिद्ध जालां। हे संबंदी फुडाराक सनबर्नाच्या आयोजना विशीं कोर्टान म्हत्वाचे निर्देश दिल्यात। हे फुडें सनबर्न आयोजना खातीर परवानगी दिवपाक खासा विभाग स्थापन करचो अशें कोर्टान सांगलां। तशेंच अशा एडीएम्साचे सुवातेर पुलीस, प्रदूषण नियोजन मंडळाचे वरिश्ठ अधिकारी तशेंच जिल्लोधिकारी वा उपजिल्लोधिकाऱ्यांनी हाजेरी रावन स्वता नदर दवरपाचो आदेश दिला। ते भायर सनबर्न आयोजीत करपी कंपनीक याचिकादाराक 25,000ची आर्थीक भरपाय दिवपाकूय सांगलां। बरें जालें सनबर्नाचे कोर्टानूच कान सद्याक पिळ्ळ्यात। गोंयांत गांवांनी देवळांचे उत्सव, काले, नाटकां करपा खातीर थळावे पुलिसांक पत्र दिवचें पडटा। दुसरे वाटेन हे सनबर्नवाले सगळ्यांक बोल्सांत घालून बेकायदेशीर परवानग्यो घेवन सनबर्न करून मेकळे। अंदू तर सरकाराची परवानगी घेनासतना सनबर्नाच्यो तिकेटी ऑनलायन विकिल्ल्याचें खुद्द आयोजकांनी मान्य केलां। हाचो अर्थ गोंयकारांनी कितें घेवपाचो की हे सनबर्नवाल्यांनी गोंय विकतें घेतलां? एक खोशेची आनी समाधानाची गजाल म्हळ्यार 2022तले सनबर्न आयोजन बेकायदेशीर म्हूण निवाडो दिवपी हायकोर्टाचे न्यायाधीश महेश सोनक आनी न्यायाधीश भारत देशपांडे हांचें अभिनंदन करपाची गरज आसा। न्यायाधीश महेश सोनक हे तर आमच्या गोंयचे सुपूत आसात। तांणी हाचेय पयलीं गोंयचे हितान जायते फावट बरे निर्णय दिल्यात। जेन्ना सरकार चुकता वा वेस्टर्न इंट्रस्टान कांय गजाली करता तेन्ना न्याय वेवस्था होच लोकांक एक आशेचो किरण जावन आसता।